सरकारान रेव काडप्यांचे वेवसायाकडेन धवळाधवळ करची न्हय, बेटेच तांकां चळचे न्हय। जर रेव काडपी बेकायदेशीरपणान रेव काडटात तर हीच बेकायदेशीर रेव सरकार सरकारी प्रकल्पांक कशे वापरतात काय असो प्रश्न सुदीप तामणकारान केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। रेव काढणारे जे लोक आसा समाजातले किंवा मडक्यावाल्या जे मडको बरोवन आपले पोट भरतात अशा लोकांक खंय तरी आयज ह्या सरकारा कडसून टार्गेट केले वयता। पोलीस बळाचो वापर तेंचेर केलो वयता। स्पेसिफिकली क्रायम ब्रांचीचे जे पोलीस अधिकारी आहा तांकां कामाक लायले वयता। म्हापशेचे पुलीस स्टेशना वरसून रेववाल्यांक नोटिसो धाडले वयता आनी तेंची सतावणूक केली वयता। वो विशय जेन्ना आमच्या मुखार मांडलो तेंच्यांनी येवन सांगलो आनी आमकां जेन्ना आमी हेचेर अभ्यास केलो ह्या विशयाचेर तेन्ना दिसून येयले की जे पळय ते कितें सांगता तितून तथ्य आहा। कारण काही नोटिसो सोशल मिडियाचेर पब्लीश जाल्ल्या भोंवता हांगा थंय सगळे कडेन। बाकीचे जे पळय हे आसा मुद्दे जे आसा ते सायडीक दवरून स्पेसिफीक लोकांक परत परत टार्गेट केले वयता, तेंची सतावणूक केली वयता। आमी ह्या गोष्टीचो निशेध करता। बरें, बेकायदेशीर जर रेव जर काडप चालू आसा जाल्यार ती सरकारी कामांक कशी वापरता हो आमकां हांगासर आमचो प्रश्न आहा सरकाराक। सरकारी कामांक ती कशी वापरता? बरें, एनजीटीन ऑर्डर दिल्या, सुप्रीम हायकोर्टान ऑर्डर जी दिल्या तितून खंयच रेव बंद कर म्हणूंक ना। हांकां सांगलें कितें की जे लीज एरिया त्यो आयडेंटिफाय कर आनी तेंचें ऑक्शन कर म्हणून। सरकाराची इच्छा शक्तीच ना ते ऑक्शन करपाची आनी खंय तरी बेकायदेशीरपणा पळय जो आसा तो सरकार तांकां एलाव करता आनी खंय तरी लोक पोट भरपाचें साधन म्हणून ह्या गोष्टी कडेन पळयता आनी ते काम तेंच्यांनी हाताळलेलें आसा। तेन्ना जे कितें सतावणूक चालू केल्या ह्या लोकांक ती त्वरीत तेंच्यांनी बंद करची। ज्या तरेन सगळे सुखान समृद्धीन चलता तशें लोकांक प्रत्येकाक आपापलें काम करपाक दिवचें अशी आमी मागणी करता हेंचे कडेन। ना जाल्यार खंय तरी आमी जर इंटरव्यून मदीं जाले जाल्यार आमकां कायदेशीर दृश्टीन फुडें वयचें पडटलें। सगळें कितें आहा तें बंद उडोवचें पडटलें।